सोडवणार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो, आयज आमी क्रिस्तानाच्या दुसऱ्या सातोल्यान भितर सोदता. आमच्या बावतिजमांतल्यान आमी जेजूच्या त्रिपेट मिसावान वांटो घेता. तशेंच समाजान जेजूचे उपकार जावंक आमकां आपोवणें आसा. हें करूंक आयचो विशय वचात, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. आमकां आमच्या आनी पेल्याच्या जिवितान फावो ती तयारी करूंक आपयता. ही कृपा आमकां फावो जावंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच हो आयतार आमचे दियोसिजींत शिक्षणाचे प्रेक्षतायेक भेटयलोलो आसा. शिक्षणाच्या मोलार वावर कोत्तेल्यांनी बागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें करूंक आमच्या तो सोगतायची तूक आमी धरुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागिबोन सदांच कुंवार मरयेक सगल्यांक देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सदपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पतकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका क्लोद कोर, सोम्याका क्लोद कोर, क्रिस्ताका क्लोद कोर, क्रिस्ताका क्लोद कोर, सोम्याका क्लोद कोर, सोम्याका क्लोद कोर. प्रार्थूया. सासनाच्या आनी काकूतसारा देवा, तुज्या पुताक आमी धांवून धांवून मेळूंक वेतांव. संवसारी कोरन्यो आमचे वाटेर आळकोळ जायना जावंक. सर्गीच्या जाणवायेन आमची मोना उजवाडाय. एपुरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाची वांटेली आमकां कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवत चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बारूक प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुसाल्या, तुजे दुखीचे आनी खोंतीचे आंगले काडून उडय. सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबिताय न्हेसून ये. तुका गुटलांक देवाच्या
प्रमाणीकपणाचो मांत घाल. सासणाक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मोलबा खाल राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं नांवरूप हें नांव देव तुका सासणांक दितलो. उठ जेरुजाल्या आनी उंच दोंगरार चोडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान अस्तोमतेच्यो आनी उदेंतीच्यो तुज्यो पुतधुवो नव्यान एकटवल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सोगलीं आनंदान भरल्यांत. तुका सोदून गेलीं तेन्ना पांयांनी चलून तीं गेलीं आनी दुस्मान तांकां आंबडून व्हरताले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुंवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दोर एक पर्वत आनी सोदां तोकतोले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सोपाट करच्याक सगळीं फालकीं भरून हाडचे म्हूण देवान फर्मायलां. हे पोरी देवाचे मोहिमेच्या परजोळान इस्रायल भिरांती विणे चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी पोरमोलीत झाडां इस्रायलाक आपली सावली दितोली. कित्याक देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फांकून आपले मोहिमेच्या परजोळान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचे उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाचे गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयले ते स्वप्नशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकी सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावूंक करतात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेता वेता दुखाबोरी चोल्लीं हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. बागयोत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना कोत्तां तितले पावटी खुशालकायेन तें कोत्तां. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलां त्या दिसातावन आयज पर्यान तें परगोटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यान हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्याच काळजान तुमचो सोगल्यांचो हांव कितलो मोग कोत्तां ताचो गोवाय देव.
अदीक श्रेश्ठ ते तुमी सदांच वेचून काडूंक तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जानवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे पुरी निर्मोळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सोवे उत्पन्न करता त्या प्रमाणीकपणाच्या फळांनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखणणेक तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचें उतोरे देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचे तारोन पळयतले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तिबेर सेजारचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोंस पिलात जुदेयाचो राजपाल आसतना हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना ताचो भाव फिलीप इतुरिया आनी त्रांकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिजानिया अबिलेनेचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास पोरोम याज्ञीक आसले तेन्ना जुआवाक जाकारियाच्या पुताक अरण्यांत सर्वेस्पराचें उतर पावलें. जॉर्दाना लागसोर गांव गांवांनी वचून पातकाचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटीत तो भोंवलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें: तो अरण्यांत आड्डोतोल्यांचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें बरोवन येतलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो. वांकडे तिंकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातराचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, वचात, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ह्या आयतारा शिक्षणीक प्रेशितायेक भेटयल्लो आयतार. शिक्षणा वरवीं मनीस मनशाळ जाता. आयच्या आयतारा आमी शांतीची वाट पेटयता. आमकां शांती मागुया. हो आयतार तयारेचो आयतार. खरी शांती फकत देव दिता. देव आपल्या पुताक ताणें धाडलो शांतीचो कुंवर कसो. आनीक शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, शांती करूंक वावुरता तांकां देव आपलीं भुरगीं म्हणटलो.
वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना कोणाच्यान सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक जाता? सर्वेस्पराचें उतर फावो जाल्ल्या मनशांनीच. सर्वेस्पराचें उतर बारूक प्रवाद्याक फावो जालें. हाच्या पयल्या वाचपान बारूक प्रवादी देवाचें उतर फावो जालां तें आपल्या काळाच्या लोकांक दिता. 6व्या शेंकड्यांत जायते जाण जेरुजालेमाच्या पुनर्स्थापनेची रिस्टोरेशनाची वाट पळोवन आसले. बारूक प्रवादी निराशी जाल्ल्यांक एक आव्हान दिता. तांणी आपल्या दुखाची आनी निराशीपणाची चाल सोडून आनंदाचें आवरण घालूंक तांकां आपयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं क्रिस्ताक नेसल्यांत म्हूण आमकां उगडास आमकां करूंक जाय. ताचो उजवाड आमकां फावो जाला आनी बारोक प्रवाद्या भाशेन आमी ताची म्हूण आमी आमकांच जागोवंक जाय. शुभ वर्तमान परगट करता आसतना सा पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितले पावटी कुशालकायेन करता. आमी प्रार्थना करता तेन्ना कुशालकायेन करुया. जायते पावटी पिरगून आमी करता. आवय बापूय फोर्स करता म्हूण आमी करता. दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी करता. देवाचेर पातयेवन आमी आमची मागणी करुया. भगिवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, शुभ वर्तमान हांव परगट करता तेन्ना तुमचो आदार, तुमचो सहकार तुमी म्हाका फावो केलो म्हूण हांव तुमचे पासत देवाक दिन वाचतां. आयच्या शुभ वर्तमानान ओरोण्यांत एक ताळो बोबाड मारतालो, सर्वेस्पराचो मारोग नीट करात. हो ताळो आयज आमकां आमच्या इगोजेनी विगाराचो कसो फावो जाता, मोठवाशांचो, लौकिकांचो. आमच्या फामिलींनी हो ताळो शापाय शामायचो, आवय बापायचो, हेरां दुसऱ्या गोच्या सांद्यांचो. आमच्या समुदायेन, आमच्या समाजान हो ताळो विंचून काडलेल्यांचो. बऱ्या कामाक आमी आळकोळ जावची न्हय मोगाच्या बाबा भयणीनो. देवाचें राज आमचे वरवीं वाडूं आनीक चडूं. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं आमच्या सांगाता देव आसा. भगिवंत फ्रांसीस सावियरान हें सजमून घेतलें. सर्वेस्पराचो मारोग तयार केलो, बरवासो दिलो, शांती वांटली. आमी तशेंच करुया. शिक्षणाचे प्रेशितायेक भेटयल्ल्या ह्या आयतारा म्हाका आमच्या मालगोड्यांचो एक म्हणणी उगडास येता, शिकून ब्रूत जायनाका. आनीक आमचे मदें जायतीं जाणां आसा तीं म्हणटलीं, फादर आमकां शिकप ना, आमी नोकळो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरी जाणवाय, शाणेपण, बुद येता ती देवातावन. आनी ह्या पासत जेजून आपल्या शिसांक आनीक आमकां म्हटलें, हांव तुमकां अनाथ सांडिना, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. Education should not just make us wise and intelligent, it should give us a character. While the world teaches you to seek power, let the word of God help you to empower. Hence, भगिवंत फ्रांसीस सावियरान केलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचे मदें 4 भाशेचे मनीस आसात. देवाचें उतर आयकता ते, देवाचें उतर आयकता आनीक पाळटा ते.
देवाचे उतर आयकता पाळटा आनी प्रामाणीकपणान वाडटा ते. देवाचे उतर आयकता पाळटा प्रामाणीकपणान वाडटा आनीक दुसऱ्यांक ते फावो करता. गालास्कारांक बरोवन सा पावलो म्हणटा तांच्या फळां वरवीं ती देवाची म्हूण ओळखूंक पावतली. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी खंयच्या तरेचे मनीस. पयल्या वाचपान आमकां मेळटा प्रामाणीकपणा वरवीं शांती आनी भोक्तीपणा वरवीं नांवरूप देव आमकां सदांकाल दितलो. आमी शांती मागुया, शांतीची मनशां जावुया, देवाचें राज बांदून हाडुया. वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोदपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आंकवार मरें तांय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोदपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतान जिवा मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, अंतर्गीत आमकां अशें म्हणटा, आनीक तीं सगलीं देवाचें तारण पळयतलीं आनी कोण बावडटी म्हणूंक पावतले. हांव सर्वेस्परान तांचे सवें व्हड व्हड केली विजमिता. आमचो देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे चालींतल्यान पोरजेक नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. शिक्षणीक मोलार वावुरतल्यांनी देव जानवायेन भुरग्यांची आकारणी करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा आड वावुरतल्यांचेर आनी कायद्यांचेर आमी आमचो निशेध मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमी सौमेस्तांनी बागयोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमचे बरे वागणुकेंतल्यान संवसाराक जेजू दुसऱ्यांक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भो मोगाला बापा, वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ह्या आयतारा जेन्ना शांतीची वात पेटोवन आमची तयारी आमी करता, तुजीं भुरगीं कशीं
आमी उलोवंक आनीक सोत थिरावंक शांती विस्तारूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान सोदपुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाल बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनीक आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ही भेटोवणी वरवीं प्रोत्सन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सोदकाली सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशापण घेवन पयलेच फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनीक सासणेक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनीक सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातकूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी घातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनीक ससनी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसोत आनीक सोमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartat so good for go to you. Somia Jesu tu she morami somorum ta tu she puno shivon morami porgota tu shainia mami otrekta. Papa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक वो जिविताचो उंडो आनीक ही सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनीक जेजूची कूड आनीक रोगोत शेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागेबोन जुजे, बागेबोन धर्मदुतां, बागेबोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Ya Jesu वरवीं, या जेजू सांगाता, या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या उतरांनी बापाक उलो मारूंक आमकां फावो जाला. ह्या वेळार हें बाग ओळखून घेवन सांगाता आमी म्हणुया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोनदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही देवाची शेळी स्वर्गार तावन देंवलो जिवोवंडो आमच्या काळजांनी आमची गोठाई जावन येता. देवाच्या भुरग्यांचें होक आनीक आशिर्वाद आमकां फावो करता. ह्या शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सर्व आमी सुरबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक घेवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजूक ह्या वेळार आमी शिवला कुर्बा आनी गोठाय तो आमकां सोण एकल्याक फावो करता. दिसा दिसपटे जिविताची चाल
संवसारी पयण आमी करता आसतना कितलेशेच गोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येतात. जेजू आमकां शांती आनी सवस्काय दिता. हे वेळार जितले आमकां बरेपणां फावो जाल्यार हे सगळे बरेपणा खातीर ओगेपणान आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी आर्गां दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसोनांक तुवें दिल्ल्या त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूच्या जाणवायेचें मोल करून सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर नॉयल मिनेझीस हाका आनी सह बलिदानान वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोगोडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय आमचे यादनीक पावसले, थंय तुमी वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्टियनाचो दुसरो आयतार. आयच्या दिसा मलयालम भाशेन मीस आसतले दनपारां 12:15 सिरो मलंकारा रायट. 3:30 मीस समोर उरतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देस फिरगोजकारां मीस समोर उरतात. फाल्यां बागयोत आंकवार मारयेचो निश्कोळूंक गोर संभोव ही दोबाचीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मिसाचे भेटीचेर येजमानपण चलयतलो. ऑन द 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. सगळीं आमी उबी रावया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी ही आदवेंताची दुसरी वात पेटयता आसतना केरीत भाशेन शांती मागुया. आनीक शांतीची मनशां जावंक देवाची कृपा.
सर्वेस्पोत तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं सत्पदवेदार देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाडटाव. आमेन. Sui hawa